मोगाच्या भाव भयणीनो, एकदा एका वर्गांत एका क्लासींत भुरगीं खेळटालीं आनी खेळटा आसतना त्या क्लासांत एक वाज आसलो, एक मोलादीक वाज आसलो. तो वाज पडून फुटलो. आतां हो आवाज आयकून तांची टिचर धांवून आयली आनी तिणें सगल्यांक विचारलें, हो वाज कसो पडलो, कोणें तो उडयलो? आनी सगळीं वर्गांतलीं भुरगीं आसलीं ती उग्गी रावली. सगल्यांक भिरांत आसली की तांकां तापोवणी पडटली वा कितें पनिशमेंट आसतलें म्हूण, आनी म्हणून ती ओगीच रावली. कोणूच जबाबदारी घेना हें पळोवन तांच्या शिक्षिकान अशें म्हटलें, जरी तर कोण सांगिना हो वाज कसो पडलो वा कोणें उडयलो तर तुमची पिकनीक कॅन्सल. हें आयकून सगळीं जाणां एकामेकाक पळोवंक लागलीं. आनी मागीर एकटो आनी एक भुरगो आसलो, ताणें हात वयर करून सांगलें, टिचर, हांवें तो वाज उडयलो. खेळटा आसतना म्हजो हात थंय लागलो आनी वाज सकला पडलो. मागीर थोड्याच वेळान जेन्ना इंटरवल आसलें, भुरगीं भायर गेल्लीं, तेन्ना त्या भुरग्यान, जाचो हात एक्चुअली लागून तो वाज पडलेलो, तेणें आपल्या इश्टाक म्हटलें, तो वाज म्हजे खातीर पडलेलो, पूण तुमी जबाबदारी कित्याक घेतली? मागीर त्या दुसऱ्या भुरग्यान म्हटलें, समज आमी कोणेच जबाबदारी घेतली नासली जाल्यार आमची पिकनीक कॅन्सल जावपाची. अशे तरेन हांवें जबाबदारी घेतली आनी आतां सगळें सारकें जालां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी अशेंच पळयता, कोणें तरी जबाबदारी घेवंक जाय. समबडी मस्ट टेक द फॉल. आनी आमी पळयता की आमच्या पातकां खातीर जेजू ही जबाबदारी घेता. जेजू सगळें आपल्या वयर घेता आनी तो सगळें दुरुस्त करपाक वावुरता. पयले वाचपांत आमी आयकलां की देव आदवाक विचारता, तूं खंय आसा वा तूं कित्याक लिपला? मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें न्हय की देवाक खबर नासलें की आदवान कितें केलें तें. अशें न्हय की देवाक खबर नासलें की आदव खंय आसलो, पूण देव तरी पूण ताका विचारता. कित्याक खुबशे फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां दिसती पडटा की जे त्रास आमच्या जिवितांत आसा वा जे कितें आमच्या जिवितांत घडटा ते देवाक खबर नासता. अशें न्हय, देवाक सगळें खबर आसता, पूण ताका जाय की आमी मुखार येवन ते जबाबदारी घेवची. कित्याक जेन्ना आमी जबाबदारी घेतात तेन्नाच आमच्या मनांत तें येता की हांवें अशें केलां, अशें करचें न्हय. आनी आमी पळयता की आदव कित्याक लिपलेलो. ताका खबर आसलें की ताणें कितें वायट केलां, जें करपाक नासलें तें ताणें केलां, आनी ह्या खातीर भिरांतेन तो लिपलेलो. पूण देव ताका भायर आपयता आनी जो संबंद आमी पळयता की आयच्या पयल्या वाचपांत जो संबंद आदव आनी देवा कडेन जो संबंद आसलो तो संबंद मोडटा. शुभ वर्तमानान आमी कितें पळयता की जेजू हो संबंद परतून सारको करता. जेजूक पवित्र पुस्तकान आनी थियोलॉजींत आमी पळयता, जेजूक ते नांव दिता नवो आदव आनी मारेक नांव आसा नवे ईव. आनी अशें आमी पळयता की जेजू हो संबंद सारको करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की जायते फावटी आमच्या जिवितांत असले घडणुक्यो आसा, एकामेका कडेन आमचे संबंद वायट जाता, आनी जेजू आयज आमकां आमंत्रण दिता की जे संबंद आमच्या जिवितांत सारके ना ते संबंद आमी सारके करूंक वावरूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आनी ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी खिरीतपणी मागुया की आमी आमच्या जिवितांत कितें घडटा ते सारके तरेन पळोवन आनी आमचो आनी देवाचो संबंद जो आसा तो सारके तरेन वागोवंक आमी मागुया.